देवादयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय नुनूक आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका आमकां कृत मागता दितो लोय म्हणपाक येता सर्मोजी बात तांकां टाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. मगाळ भाव भयणीनो, जेजून आपल्या कश्टा मरणान आमची सोडवण केली. अशें जेजू संवसाराचो सोडवणदार जालो. पास्काच्या गुटाच्या मिस्तेरांत आमच्या समाजाचे आनी संवसाराचे कश्ट नियाळतना त्या कश्टांक अर्थ आसा म्हणलें आमकां समजता. पुरसाची वाट सर मनशाचे कश्ट जेजूच्या कश्टांतल्यान पळोवंक एक हातेर. आयची ही पेजार गुड्या वयली पारंपरीक कुर्सा वाट आपलोच अवकाश आमकां करून दिता. कसलोच अवकाश आमकां करून दिता. सोडवणें 242 वर्सां आदीं तावन आसलो हो संप्रदाय आमच्या लोकान बावार्ता खातीर काडिल्ले कश्ट मरण सोंसुल्लें सक्कड आनी आमच्या मालगड्यांनी बावार्ता खातीर कितें सक्कड देणगी दिल्या ताचो आमी उगडास करता. केनारांतलो हजार निरापराधी क्रिस्तांव लोक अनितीच्या फर्मानाक वळख जावन कश्ट, निंदा, सलवणी, मरण, बंदड, निर्वासितपण आनी बावार्ताची परिक्षा सोंसता. हो पुरातन स्थळी अनुभव आज आमच्या आनी जागतीक रितीन लोकांक सोंसच्या अनुभवाक मेळटा आनी शेकीं क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाच्या अनुभवान मेळून ताचो सोडवण हाडपी जिनोस व्यक्त करता. आयचें हें कुर्सावाटेचें भक्तीपण विशेश बावार्ताचो अनुभव आमकां दिवं आनी आमचे कश्ट धैर्यान सोंसूंक आनी कश्टांक अर्थ आसा म्हूण समजूंक आमकां प्रेरीत करूं. आमच्या सोम्यासो दाच्या कष्टांनी जेजूक मोरणाचे फर्माण दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. इसाइया यहोवाच्या पुस्तकांतले वसाक ऐकूया. ताका इश्टुरायेन चलयो तरी तो चलतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना, मारूंक करतात तसले शरीर पळय लोक आसतल्या मुखार वस्त्रांतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून गेलो. पूण ताची गत कोणाक कळून गेली. चीनच्या देशांतलो ताका मागून काडलो आनी ताच्या दोंगारच्या गुन्यांक लागून ताका मरणाची शिक्षा मेळ्ळी. क्रिस्त आपकुशेन आनी निरापराधीपणी कश्टता. अशें तो निरापराधी मनीस कित्याक कश्टतात म्हणल्यार कश्टांच्या सवालाक जाप दिता. कश्ट सोसून पातकाक मेळिल्ली शिक्षा म्हूण वळोवचें सारकें न्ही म्हणून जोबाच्या पुस्तकांत आमकां स्पश्ट जालां. आज अनितीक लागून जैलांत पडलेल्या जोगती तर्की नासतना कश्टो नासच्या आपले स्वातंत्र्य वोट काडला म्हणून भोगच्या लोकांसांगी जेजू वावता.
विवितराची बंदड आणि बंदिकांना सुस्ते भोग कठीण घरांचे सूख समजणेक आणि तीर्पाक वळख जावं विशेष कष्टांची परिस्थिती हाडटा कोण मनीस आपल्या काळजाच्या गुंडायन सदांच सुटकेक आणून देता हस्तसो मिस्तेर आणि तिच्या संस्थांनी माडावळी विरोध झुजोन आणि हांव बंदीत असता तुम्ही म्हजी भेट केली म्हणल्यार सुम्याक मेळोवंक उलो दिता आम्ही आमकां पडून सोमना म्हणल्यार मनोभावाची न्हय बघा बऱ्या समाजाक बरी मनशागन उखलून धरतली जावं सुमी शिकयता विविध नीतीच्या तीर्पां वळख चल्ल्यानी आपली असक्काय केला ता हुजीर क्रिस्ताच्या विधेयी मौनपणाक मेळयतना तांचे कष्ट अर्थ करीत जातात जेजूच्या कष्टाच्या मिस्तेराच्या उजवाडात हे सर कष्ट करो अर्थ जोडतात तुझी जबाब सोम्या तुझी नीत आणि शांती आमकां लाभय फोटींच्या आरोपाक मुसरेल आणि कुसोलासच्या खातीर आमी मागतांव आमची नीतीदार आणि वकीलांना केवळ आपलो सुशेग आणि बरेपण न्हय बगार सत सत्तली जावन मागतांव बोगसणारी सुटका आसूनसच्या कैदी खातीर मागतांव मोगाचेचे सुटके खातीर आपणसच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर मागतांव कैद्याचे मनशागन उखलून धरून समाजाक आदार दी म्हूण मागतांव हेरांची जडती करच्या वशांतली आमकां राख म्हूण मागतांव प्रार्थुया शिम्या जेजू निरापराधी शेळये आमकां सासणीक जडतेंतले वाचाव करचे खातीर तुवें अनितीचें फॉर्माण सुचलें आमच्या उतरां करण्यांनी हेरांतय काकुळटीची जावं समाजाचे परिधीन असलेल्यांची हक्क राखूंक जैलाच्या सरळ पटल्यान असलेल्यांतय तुजें मुखामोळ सोदूं आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या जैततय पुरवसोक आमकां शिकय आमेन सोम्या काकुळकर जेजूच्या खांदार खोरीस दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्राणीपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ ऐकूया ये या वजसाशी सोमेस तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमका विशेव दितलो म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आणि म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आणि खालत्या काळजाचो आणि तुमका समाधान मेळटले कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलाभ म्हजे वोजे हाडू आपल्या गायेल्ल्या खांदार जेजू आपलो बारादी कोरीस घेता आपल्या सल्वसांव हाडपी मिसावा मुखांत जेजू मनशा वावराच्या आणि लौकिक कष्टांचे चारित्र्यांत रिकलो अशें देवाच्या पुतान वायटाच्या मुळाकच कुराड मारली आज सगळो खामेली वर्ग बोरादीक खुर्साबंदा अडसता म्हण येत पवित्र सभा मनशाचो वावर सगळ्या सामाजिक सवालाक एक प्रमुख सावी म्हणून मानून घेता
तरी लेखमीत नसलेली दादले आणि स्त्रियो कठीण वावर परिस्थितीनी आपणे कितले गोडल्यारी आपले जिवीत केदींच वृत्ती जावचे ना म्हणून जण आसोनी दीस ऊस वाढलेले तावन दीस बुडता पर्यंत गळतात वा रात आणि दीस वावरतात. असल्या लोकांक आधार दिवपाची जिवेशिमारची सर्वाधिकाराची आर्थिकता प्रावधी तरान इन्कार करपाची आणि तांची वावर परिस्थिती सुदारूंच्याक सुवार्थेची मोला मानून घेवपाची गरज आसा. दुबळ्यांच्या शोषणाच्यो व्यवस्था आमी मानून घेनाय. असली दुबळेकायेची गजल कांय पयशिली म्हणून दिसत ती आमच्या भोवतीच आसा. ते परिस्थितीक आमी कोणी जायनाये. आमचो दिसपडतो वावर पास्काच्या मिस्तेरांतल्यान देखताना तो अर्थभरीत जाता. नजरेंतलो सुतारी आसलो जेजू मनशा वावर परिवर्तन करता. खामेली आपली पुरासण कुर्साच्या क्रिस्ताच्या कुर्साक मेळयतना तांचो वावर देवाचेच निरंतर रचनेच्या आणि सालसां हाडपी साक्रिफिसांत मेळटा. तांची तिरासण भरोशान बदलता आणि हो वावर देवाचे राज बांधून हाडता. तुमची जाप सोम्या तुंस आमचे गन आणि आमचे बोड. सोम्या तुंस आमचे गन आणि आमचे बोड. कुटुंबाच्यो गरजो सुदारसूंक वत धाडच्या बेकाऱ्यां खातीर आमी मागता. सोम्या तुंस आमचे गन आणि आमचे बोड. आपायांच्या आणि अन्यायांच्या परिस्थितीनी वावुरतेल्या कामेल्या खातीर आमी मागता. मनशा गणाच्या की लाभाक महत्व दिवच्यो आर्थिक व्यवस्था आखेर जावच्याक आमी मागता. आपल्या वावराक जगतो प्रतिफळ नसल्या खातीर आमी मागता. मनशा वावर देवाच्या रचनेच्या वावरांत वांटेलीपण म्हणून समजूंक कृपा दी म्हण मागता. प्रार्थुया. नजरेतान सुतारी जावन वावुरलेल्या सोम्या जेजू खुर्साची बोरादीक झाडाय तुवें वेंगली. आपल्या वावराक लागून कश्टोनासच्या सर्व कामेल्यांक तुझ्या बोळान भर. बेकाऱ्यांक बुजय आणि सर्व लोकांक उपकारची एकामेकाच्या सहकाराची आर्थिकता बांधून हाडूंक आमकां वाट दाखय. आमेन. सोम्या काकुळत आमची कर. माई मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजांत. Gesù păile pomei orsavan la părta. Anul tucă nămăstar adică ne mastertau. E somnia Gesù Christa. Isaia prava dicea pustă când ne învățăm. Cărențel amce căstă sane bocle. Amtea puche s-o pară ane petlo. Jaस्त बघून असलो लोक देवान माध्यम सफायलो लोमून आम्ही ताचे मेशी उडीता देव. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विकलो. आमच्या पातकांक लागून तो छिद्रलो. ताचेर पडलेले ठसनी वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या काया वरवीं आमी बरी जाल्याव. वै ख्रिस्त आमच्या प्रदा खातीर कुर्साच्या वसाना पदा धरणीर शेवटालो. आमच्या आधुनिक समाजांत जायतीं जाणां
सुशेगाद जिविताच्या भ्रमेंत आणि डिजिटल पलायनांत शिरकल्ल्या तेगे नव्या रितीच्या दुर्बळगायक वळख जाल्यात. विविध व्यासनांच्या आणि सामाजिक संपर्क माध्यमाच्या वर्च्युअल संसारांत बुडोवन जिवीत आणि अध्वंस वगळा पावल्या. स्वातंत्र्य आणि स्वाइच्छा मनुष्यकुळाक सर्व रचनांचेर अधिकाराचे देणे दिता तरी तांच्यो आशा आणि तांची अवलंबना तांकां बंदिवान करतात आणि सांखळीने घालतात. आमच्या अस्कतकायांनी देवाची सतत परसळच्याक ख्रिस्त आमच्या असल्या मानसिक कष्ट सोंसपाक रिकता. विविध व्यासनांनी परवून गेल्ल्यांची नीत करिनासता तांकां बऱ्याक समार्या करा बरी निस्वार्थी मोग नकोसो आणि वृत्तीपर संगात कोण दिवसो ख्रिस्ती रितीन व समाजचो फुड करची रीत. व्यसनाक वळख जाल्ल्या तांचे खरें व्यक्तित्व सोदून काडूंक घुमोवंक गरज आसा. पास्कांच्या मिस्नेराच्या उजवाडाक पळयतना उर्सा पोंदा पडलो तरी परत उठून उर्सा वाट संकल्लो जेजू सलवणी शाश्वत न्हय तांतले वयर येवंक जाता म्हणून शिकयता. विविध व्यासनांनी पडलेल्यांचे निरंतर आक्लासांचे रिलॅक्स आणि रिकवरी वा परत परत पडप आणि बरें जावप उत्साहिल्ल्या सोम्याक समर्पिताना एक व्यासानी सोम्याची कृपा आपणा भितर वावरूंक सोडटा. अशें अस्गत कांय परिवर्तन जावन जिवंत जेजूचे सुटका हाडपी संगतेंत तांकां बरोवंक करता. तुमची जबाब सोम्या तुझ्या कृपेन आमकां उखल. मादक द्रव्यांच्या आणि सादीच्या व्यसनाच्या अद्रश्य सांखळी विरोध सुटण्यासाठी मागतां. सामाजिक जाणी माध्यमाच्या भ्रमेच्या संवसारांत बदली जाल्ल्या ल्हाना व्हडा खातीर मागतां. रिकवरी सोडून आजच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक ताच्या मोगाच्या तावन पाठिंब्याचो मोग लाभोवंक आमी मागतां. लौकीक एकच आशेवंच्या आणि वस्तू जोमच्या वशांत जावन आमी मुक्त जावंक मागतां. तुझ्या अपरिमीत मोगांत आमचे खरें व्यक्तीक सोदून काडची कृपा आमकां लाभय म्हूण आमी मागतां. प्रार्थना. काकुळटीवीर सोडवतला तुझे पयले पोटणे आमच्या नित्या बदकाची आणि आधुनिक व्यसनाची चढाई समजूंक करता. डिजिटल मायाच्या धुळींतली दैवीक विविध अवलंबनांतली आमकां मुकोल. तुझ्या कुत्सा मुखान खऱ्या स्वातंत्र्याचो अनुभव आमकां दी. आमेन. सोम्या कर. मुजो शिसांक कोणाशेता आपणाकच इन्कार करून दी खुरी सापलो खांद्यार घेवन तो पाटल्यान मोच्या Say
Sofre Creton, Jengwonpe, Dubris Malu Kota. Kami suka namaskar आणि सानिध्यात करता आहोत. Luka pada tujuan kita. Bersihin ang tangka at sibadyo, ang kasi awin o yitani mo na. Kaya, tingnan siya baka, siya ni Yasa Torso, Torso nila. Alido, gari siya talbari gori, तुझे काळीस पक्षी धरले हुबाळो इस्रायलान सबारांक फोडून आणि सबारांक उठोवन काळीस जाता हे वरवी सबारांच्या अंतस्करणांतली बुटाची चिन्हां भायर पडटलीं देवाचे उतर कालवारीचे वाटले होळयेचे दुको वर्णाको आणि आटाको कळना तरी निसर्ग बदलताना ते चोपतानाचे सर्वण्याचे क्रिस्तान सोसलेल्या कष्टांत नोंदलेले आसा मोदी कष्टांची सुवातेचो एक संपूर्ण नमुनो आज जेजू आमच्या काळाच्या व्यवसायातल्या अवयान भेटता आपले अस्सल कुटांक रक्त्याक विस्फोटे हिंसा आणि बहिष्कार भोगता पूण हे सगळे धैर्यान सोंशा स्त्रियांक आमी विस्फोटे पडत आहोत आमी आज क्रिस्तोच्या अवयांचो लग्ना संबंधी समस्यांनी रेवलो दर्शन जाल्ल्या कुटुंबाचो आणि कुटुंबा संबंधाच्यो चटवटी आसता मित्रांक जाल्ल्या कुटुंबाचो उगडास काडला समस्येक वळख जाल्ल्या आणि कष्टोच्या कुटुंबाक पवित्र सभेचे आवयपण भोगोवंक कळया तांकां स्वागत दिवया ह्या कुटुंबाक आनी तांच्या भुरग्यांक सहकार आणि रक्षण दिवया आणि प्रत्येक कुटुंबाक बरी पडनाचें पळोवया ह्या कुटुंबाक स्पंदन करची वाट कुर्ता वाटेर आणि कुर्तावळी मोदयेची हाजरी तिचे आवयपणाचे आणि कुटुंबाचे दूख क्रिस्ताच्या कश्टांत दवरून आसा तशें आमच्याय कष्टाच्या कुटुंबाचे दूख क्रिस्ताच्या कश्टांत दवरून आसा फुटत गेल्या लग्नाचे वा पुरो जाल्ल्या रेसोऱ्या आवयपणाचे दूख कुसायल्या क्रिस्ताच्या मोगान आयकताना घराचे पवित्र सभेक पुनर्पणाचे सत्तेने बरयले आध्यात्मिक तेकोवणी आणि नवीन जिवीक मेळोवंक साध्य जातले तुमची जबाब सोनिया आमची कुटुंबा बरी कर भुरग्यांक वाडोवची जबाबदारी आसच्या एकसुऱ्या आवया खातीर मागता सुख समजणी अविश्वास आणि मौन दुखीक लागून फुटून पयस गेल्ल्या काजारा चोऱ्या खातीर मागता बेजार जाल्ल्या कुटुंबा वातावरणान शिरकून गेल्ल्या भुरग्यां खातीर मागता आपल्या भुरग्यांच्या दैहिक आणि आध्यात्मिक कश्टाक लागून हर दिसा दुखा घडोवच्या आवया खातीर मागता आमची घरां आनी कुटुंबां उदारपण दया बक्षाणी आणि पास्तांच्या भविष्याची शाळा जावं म्हूण मागता सोनिया नदेजो तुझे आणि तुझे आवय मधले देश एकामेका हजारो भोगणा मोगाची ऊब आणि कष्टाचे आकलास आचार प्रचार करतात सर्व अवयांक आणि बापयांक तांच्या कुटुंबाचे गुडारेचे झाडी बरे करून तुझ्या बोडान भर तुझ्या आवय सारख्या मोगाची मोहाय आमच्या कुटुंबांनी सदांनीच परचारायचे कर म्हूण मागता आमेन सोनिया दाखोवता
पंचवेसेचा सिलेंडर जीवन येतो तुझी आम्ही तुला नमस्कार आणि मला करता येशू यांच्या Galataran Borilla, Kotlentle Vasam. Nikamitachi Ochni Babaya. Oshi, Krishna so upadis, तुम्ही पाहिलेल्या. निसायकी काय नाही नसलो, कोणी जर ओढल्या जनावरी सरला, तर तो आपणालाच सापडेल का? त्याची उतार. Yeah. सिलेंडर शिकवतो हेच जो फ्रीजवर बॉल केले तरी ही अपेक्षा करून नसलेली मुखामुखी कथा सोडत नाही एकवट येतात आमचा त्याची गरज पडून त्याचे नाही बघा आपले बोल क्वेश्चनच्या घराकडे मांडून घेऊची पुरी समाया घरा जाऊन आपणे लागला आज जैती युवजना नेटी गीता सुसोनो भवट लॉकडाउन विधीस कोणत्या वा वाईट असलेल्या कोणत्याक ओळख जाऊन गाळोबांत जीविकाक अर्थ सोडून असे दिसून येतात वसरी युवजना एकसरपणाच्या आणि आध्यात्मिकपणी उपाशिकोटचे संस्कृतीचे जडे एखादा वसल्या युवजनांनी समतोलचे सीमांबरी त्यांची जडाई भोवंग आधार दिवची आणि त्यांना बऱ्या मेळेपणाच्या आणि सदन शिक्षित शक्तीच्या नैतिक शक्तीच्या वडामुखांत दिशा दाखवची गरज असा हे त्यांचे दीप्त सुटलेले आध्यात्मिक उल्लेख पाश्चात्य मिस्टर मात्र भूसवारांनी अर्थ देवको सत्ता वीस बसल्या आपणालाच ओळखून घेतलेल्या युवजना ये मुझो फाटलाव कर म्हणून आपण लिहितात आपलो दिसकोटला पुलिस घेऊन वीसचा फाटलाव करून युवजना शिकयताना तांचो आतलो आध्यात्मिक असण्याचो अनुभव आणि गोंधळ परिवर्तन जावन पुन्हा जीवनपणाच्या गुंडाळ्याचो आणि गुटाळे गेल्ल्या भांगापुरी जावन घडसरल्या भावार्थाचो अनुभव तांकां लागून बाळकी संवसारांत ही क्रिस्ताच्या खऱ्या घुसवड्याच्यो साक्षी जावंक साहस जातले तुमची जबाब सोम्या आमची लेखा तुझ्या सताकुशीन चलय भो अलराई आणि तीर तरण जिनी सोदी करी अस्मिताय आणि तुझो मोग सोदूनाच्या युवजनाखातीर मागता भगवान भोगलेल्या तसेच दुबा वर्षा काळोखान दिसनाचा भोवनाच्या खातीर मागता क्रिस्तान आणि कोट्या आचारांनी बुडून गेल्या तांणी क्रिस्ताचो बरो उसवाट जडोवंक मागता युवजना आपलो क्रिस्त घेवन क्रिस्ता पाटलाव करून सोसणीकाई कुमोत्कर्षा प्रेरकां सचिंतकां शिक्षकां आणि मुलींच्या खातीर मागता आमचे क्रिस्ती समुदाय संतोषान आणि बऱ्या मनान सामील जाल्ल्याच्या पुस्तक कान दितले जावन मागता सोम्या तीच म्हटल्यापुरी सिलेंडर शिमोकी कुमोगो प्रेरित तुझ्या पवित्रात्म्यात आमच्या युवजनेचे धाड तांचो चुकलो भावार्थ काणयेची तांची नैतिक दिशा लोव्यान रस आणि तांकां तुमच्या सेवेक आपोवन सुटकेचो संतोष भोगोवंक दी म्हणून मागता आमेन सोम्या ठाकूरांची Sovestea Veronica Jezucim Komorci stoja. Amin tuka namaskar आणि प्रणिपात करता येशू Jesu Hrista.
Mantevo प्रमाणे Gesù Cristaची शुभवार्ता तो वडराय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतीच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देवाचें उतर. Mian, vitrum zălne giudice mucamul dușa, ei cuvalu viucea udeșa, Veronica, virodi zamyaमध्ये मुखार सरता. एक लहान कुमो माता याळ्याची करणी सैज कितली महत्वाची आणि ती कितली बुजवून हाडूंक शकता म्हणून कष्टांत आसलेली बरी जाणां. दुबळ्यांच्या आणि एकसुऱ्याच्या मोगान खरेपणी जेजूचो मोग परजळटा. आमच्या आधुनिक समाजींत कितलीशीं जाणां संपूर्ण एकसुरी जावन तांच्या मोगाच्या मरणान दुखेस्त जावन बहिष्कार घाल्ली आणि आपणाक साडून घाला म्हणटे दुखीन बरोवन वळवळटा. ती कठीण एकसुरपणाची नैतीक भूक भोगतात. परत क्रिस्तीत बंधन ओडून वचूंक ना. स्वरूपाचो कक्षाघात निवार बऱ्या समार्याकाराचे स्वताचे देणे दिवंक आपयता. एकसुऱ्या समोर रावून तांच्या दोळ्यांनी पळोवन आमची हातरी वांटेन घेवन आनी खायेल्या समाजेक दयेचे गांव पुसून आमकां लाभलेले आपोवणे वरते. तुसा जेजू आपल्या बापाक, मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणून आपले भरवशाचे मागणी करता. मोगाच्या मरणाची दूख आनी एक सुरकोण सोम्याच्या मागण्या उद्याक मेळयतना एक खरे सुटकेचो अनुभव जातलो. एक सुरी पावाटी हे न्हय एक सुरी न्हय, बागा ती ख्रिस्ताच्या गायांनी लिपोवन आसात आनी तांचे मौन सोचाप अख्खे पवित्र सभे खातीर दिसांतली खूब पेड्यांनी जोडून घेता. तुमची जबाब सोम्या एकसुर्यातय तुझे मुखामळ आमी पळयशें कर. आपले म्हणले कुटा इश्टा वा भेट करतली नासता संपूर्ण एकसुरपणान जियेतल्या खातीर मागता. विदूत आनी मोगाच्या मरणा वरवीं कश्ट भोगतेल्या खातीर मागता. विविध आज्यांनी आनी संस्थांनी सांडून गेल्ल्या आनी विसरून सोडलेल्या प्रायस्ता खातीर मागता. आमचे फिरगस समुदाय मोगा उबेचे सांडून गेल्ल्या दुबळ्या आनी विसरल्यांक स्वागत दिवचे तसले जाव म्हूण मागता. ल्हान ल्हान मोगाच्यो करण्यो व्हड मोगान आनी धैर्यान करून दुखेतांक बुजयतल्या खातीर मागता. प्रार्थया सोम्या जेजू आमच्या पातकांनी तुझे मुखामोल विद्रूप जाले तरी दैवीक मोगान ते परसळटा. एकसुऱ्या आनी वेगळ्या सरची दूख भोगतेल्यांक तूं बुजय. आमकां सर्वांक रुदान करतेल्यांची आनी कश्टतल्यांची दुखां पुसूंक वेरोनिकाचे धैर्य दी. आमेन. सोम्या काकूळट आमची कर.
7वें दिसांव जेजू दुसरे पोवटी खुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बेगीन कुसरवी सोडलाय सगळो संसार. किर्तनाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उदका बरी म्हाका भायर वतला, सगळीं म्हजीं हाडां सुटून गेल्यान. म्हजें काळीज म्हज्या हृदयान मेणा बरी कडून गेला. कैले बरी म्हजो गळो सुकून गेला. म्हजी जीब म्हज्या ताळ्याक चिटकल्या. मरणाचे धुळींत तुवें म्हाका घालाय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. नियाळ. जेजू परत पडटा. तो दैवीक आनी मानसीक सोंसणीकायेच्या घडीक पावलाशें दिसता. नैतीक कश्ट सोंसप वा आत्म्याचें दूख भोव विस्तार. मोतीची पिडा समजूंक कठीण. दैहीक पिडेक वखद वा थेरपी दिवन फूड केल्ल्या परी मोतीची पिडा फूड करूंक सलिसोयाचें बिलकुल न्हय. कठीण डिप्रेशन वा खिन्नता, उद्वेग आनी व्यक्तित्वा संबंदी विकार वा अव्यवस्था सोंसतल्यांचे कश्ट जायते फावटी वर्णूंक असाध्य. असोल्यांक थोडे फावटी अन्यायभरीत तरान कळंकीत म्हूण चिंतचें. तांची सूख नासतना तांकां सूख समजोवचें दराळ घडटा अशें ती दिसनासलेलो पूण धर्नीक शेवटोचो कुरीस ओवयतात. असोल्यांचे कुरीस क्रिस्ती तरान हळू करच्याक मोतीच्या पिडेस्तांक लागलेले सामाजीक कळंक पयस करची गरज आसा. दयाळाचे मनोभावान बरोवन झडती करिनासलेल्या मोगान प्रेरीत जावन आनी तेच परी वृत्तीपर मोतीचे पिडेची शुश्रूसा आनी जतन दिवचे मुखांत्र कश्टतल्यांक स्पंदन करूंक जाता. तांच्या भितरल्या काळोखांत ती चलता आसतना तांकां आमचो सांगात जाय. क्रिस्ताच्या कश्टांचो मिस्तेर असली मोतीची बेजाराय आनी कुरीस अर्थभरीत करतात. गेसेमणी मळ्यांत कठीण बेजारायन कळवळ्यांनी भरून आनी देवसाराच्या ताळण्याक लागून जेजून कठीण दूख आनी कश्ट भोगले. गेसेमणीन जेजून कुडीच्या दुखीच्याकी मोतीची दूख भोगले. सर्व मोतीच्या पिडेन वळवळतली. तांचे सर्व मानसीक दूख क्रिस्ताच्या कश्टाक मेळयतना सर्व उणेपण आनी कठीण अस्कतकाय देवाच्या सक्तेचें आयदान जावंक शकता. कळोखांत भरलेल्या जिवितांत सयत तांची दृढताय क्रिस्ताच्या कुर्सांत तांकां वांटेली करता आनी पेकोवणी लाभलेले आनी पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेन भरलेल्या मोतीक तांकां तयार करता. तुमची जबाब. सौम्या, आमच्या मोतींक तुजी शांती दी. सौम्या, आमच्या मोतींक तुजी शांती दी. निरंतर डिप्रेशन वा खिन्नता आनी उद्वेगान वळवळतल्यां खातीर मागता हांव. सौम्या, आमच्या मोतीक तुजी शांती दी. व्यक्तित्वा संबंधी विकार आसलेल्या आनी निरंतर हेरांचे सूख समजणेक वळख जातल्यां खातीर मागता हांव. सौम्या, आमच्या मोतीक तुजी शांती दी. सोसून नित्रान जाल्यान तरी आनी की आपल्या कुटुंबांतल्या सांद्यांचें बोगनांचें असमतोलन सोसून व्हरतल्यां खातीर मागता हांव. सौम्या, आमच्या मोतीक तुजी शांती दी. मोतीची आनी आत्म्याची दोग समजोवच्याक आनी परिहार दिवच्याक वावुरच्या मनोशास्त्रज्ञ, मनोवैज, समालोचन शास्त्री भावा भयणी खातीर मागता हांव. सौम्या, आमच्या मोतीक तुजी शांती दी. पोवीस सभा आनी समाज मोतीचे पिडे संबंदी आसो मरेकार कळंक पयस करूंक वावरूंक आमी मागता हांव.
सोम्या आमच्या मतीक तुझी शांती दी. प्रार्थुया. सोम्या जेजू बळादी कुर्सा पंदा पडलेल्या तुका मनशाचे मतीचे कोलायचे कश्ट समजतात. मतीच्या पिडेन वळवळतेल्यांचेर तुझ्या बुजवणीची झर वत आनी तुजी शांती तांकां दी. आमेन. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव मय मागता उपकार कनसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 28 जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता लुका प्रमाणे शुभ वर्ता. जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां सांगले, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हजे बसोत रडना नाकात, पूण तुमचे बसोत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा बसोत रडा. अशें मनचे दीस येताले, वांसऱ्यो प्रसूत जावंक नासल्यो आनी पानो दिवंक नासल्यो स्त्रियो बागीचसय. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. जेजू रडतेल्या स्त्रियांक तांच्या आनी तांच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशीं पळोवंक उलो दिता. आज दुबळ्यांची परिस्थिती आमच्या जिविताक पंथावण दिवची भोप जाल्या. तांच्या घायिल्ल्या मुखामळार निरापराध्यांचे कश्ट देखता आनी क्रिस्ताकच देखता. कितलीशीं मिलिया भुरगीं झुजाचो, हिंसेचो, मनशा तिरस्करेचो आनी शोशणाचो ग्रास जाल्यान. असल्या अस्कत्यांक पयस करची तांची वयली आनवरां कांय नवी न्हय म्हणून ती चिल्लार म्हूण लेखची संस्कृती सोडून येता. असल्या समस्यांक सेंटिमेंटल रडण्याचें स्पंदन पावचें ना. हाका क्रियात्मक तरान शांतीच्यो वाटो सोदप, हिंसेच्या संस्था विरोध झुजाप आनी भुरग्यांचे घन उकोल घेवचे दिशेन वाव गरजेचो जाता. भुरग्यांचे हे कश्ट आनी समस्ये खंयच्यागी पयशिल्ल्या गांवचे आनी आमच्या समाजांतले न्हय म्हूण बगप तांचे कश्ट आनीकी सोडूंक करता आनी तांच्या कश्टांक आमकां कुर्डी करता. देवाची शेळी निरापराधी जेजू संवसाराच्या पातका खातीर बलिदान जालो. निरापराधी भुरग्यांचे कश्ट मनशा अस्तित्वाचे भोव कडू अनुभव म्हणयत. हे कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टांक मेळटना मोरणाचे रास चलवून मुखाची नागरिकतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक आशेवच्यो तांच्यो निरापराधी बोबो बापा मुखार निरंतरीक आसतात. तुमची जबाब सोम्या निरापराध्यांक राखून वर. सोम्या निरापराध्यांक राखून वर. झुजा प्रदेशांनी आनी निराश्रीत शिबिरांनी वाडून आसच्या भुरग्यां खातीर मागता. सोम्या निरापराध्यांक राखून वर. घरा हिंसेक, वेवस्थीत शोशणाक आनी मनशा तिरस्कारेचो वायटाक वलख जाल्ल्यां खातीर मागता. सोम्या निरापराध्यांक राखून वर. अनाथा आनी भुरग्यांच्या निराश्रीत शिबिरांनी कश्टून एका सुरक्षीत मोगाळ घरा खातीर आशेवच्या खातीर मागता. सोम्या निरापराध्यांक राखून वर. जागतीक मुखेली शांतीच्यो वाटो सोदच्या खातीर आनी विशेष अंस्कतांच्या रक्षणा खातीर वौरव म्हूण मागता.
सुम्या निरपराध्यांक राखून व्हर. आमची काळजां केदीस निरापराधी आनी मासूम भुरग्यांच्या कश्टांक मंद आनी धरून जायन अशें राख म्हूण मागता. सुम्या निरपराध्यांक राखून व्हर. सुम्या जेजू जेरुसलेमा खातीर आनी ताच्या नासा विशीं चिंतून तूं रडलोय. आमच्या संवसाराच्या सर भुरग्यांक झुजा आनी शोशणाच्या अनवरांतली राखून व्हर आनी आमची काळजां रक्षण नसलेल्या रक्षण दिवच्या विशेष मोगान भर म्हूण मागता. सुम्या काकुटकर सुम्या काकुटकर सदैव माये मागता उपकार कन्सेलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सुम्या आमी सोमेस काकूट आमची कर. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सार वी सोडलाय सगळो संसार. जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताचे दया विणे नीत जातली. दयाळाय दाखयल्यांनी नितीक बी येजय म्हणना. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंत्या. पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हण चिंत्या. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता. उबेचे कितेंय आंगार घाला आनी पोट भर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तो कित्याक उपकारता. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. संपूर्ण तरान नित्रांनी जाल्लो जेजू तिसरे पावटी धरणीक शेवटाता. संवसारांतली कठीण दुबळिकाय एक अवघड न्हय. बगार ती गुंडायेन संवसाराच्या पातकाक जोडल्या. मनशा गनाच्या की दुडवाच्या आलोचनांनीच भरलेलें चिंताप असमतोलनांची आर्थीक धोरणां हाडून येता. दुबळी निरंतर हे आनी तिचे मांडावळीन खाणां नेसनां उदकां आनी हेर वरवेच्या तत्वारान कश्टोवन आनी आडसोनूच वेतात. दुबळ्यां खातीर विंचोवनूच पयस सभेचें धोरण म्हणजे हातूंत दुबळीकाय हाडची सामाजीक मांडावळी विरोध झुजचें. क्रिस्ताची कश्टतली कूड आपडच्याक दान धर्म करचें आनी परिधी भायर जाल्ली तांचीच संस्कृती रुता करूंक शकतात म्हूण पातयेवचें प्रमुख जाता.
पास्कांच्या मिस्तेरान दुबळीकाय प्रमुख पात्र खेळटा. क्रिस्त क्रांतिकारी वा तीव्र रितीन दुबळो जालो, कित्याक ताचे दुबळीकाये मुखांत आमी ग्रेस्त जावच्याक. दुबळीत तांचे वेवस्थीत कुरीस भावार्थान वेंगटाना क्रिस्ताच्या कश्टांनी आपले कश्टी मेळयतात आनी तांचो अर्थ जोडून घेतात. दुबळ्यांचे कश्ट केवळ ती एके वेवस्थेक बली जाल्यान म्हूण सांगप मात्र न्हय, बगार त्या कश्टांक ग्रेस्तकायेची भ्रमा वा माया उक्त्यान सांगची सकत आसा. तशेंच सगळ्या संवसाराच्या परिवर्तना खातीर आनी पुनर्जीवनपणा प्रेरीत सहकारा खातीर उलो दिवची तारण हाडची सकत आसा. तुमची जबाब सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. कारण नितळ उदक आनी मनशागनाचो मूळ गरजेचो तत्वार बघून आसच्या मिले गांठले लोकां खातीर मागता. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. आनी तिच्या आर्थीक मांडावळ आनी संस्थेकाल कोस्टूंच्या लोकां खातीर मागता. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. राजकारबारी आनी मुखेल्यांनी लोकांच्या सामान्य बरेपणा खातीर उपकारची योजना मांडून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. आमी दुबळ्यांची बोब आयकशे आनी केरीत सहकारान आनी कुमकेन त्या बोबेक स्पंदन जावच्याक आदार मागता. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. पवित्र सभेन दुबळ्यां खातीर केदनाय दुबळींच उरच्याक आनी देवाच्या राजाचो उजवाड फांकुंच्याक मागता. सोम्या आमकां स्वार्थांतले राख. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक आयिल्लो तूं कुर्सापंदाक शेवटालोय. समाजाच्यो आनी तिच्यो मांडावळी मोडच्याक आनी दुर्बळ्यांक आनी गत आदार नसलेल्यांक वर्त्या मोगान कुमोक आनी आदार दिवच्याक आमकां धैर्यान भर. आमेन. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दावेस तेसांव जेजूचें आंग वस्त्र काडून विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वयर चडलाय सगळो संवसार. सां पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सोवें अजून पर्यान कश्टां दुखींचे हस्कार सुस्कार सोण आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोंच प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाबत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव. कुर्सायलेल्या व्यक्तीन भोगची आसली एक वर्ती दुखस अकमान. एकल्याचे वस्त्र वोण काडून विनगो करचें ह्या अकमानाचो वांटो. अशें ताचे पवित्र घन नकला करच्या पारकी लोकां मुखार रितें केलें. आज आमच्या सोबीत संवसाराची संपूर्ण मुळां रितीं केल्यांत. प्रकृतीच्या वातावरणाचो नास विशेष करून ल्हाना आनी अस्कत्यांतय व्हड असमानताय उपजोवंक पावला. प्रदूषण आनी उडोवपा संस्कृती दुबळ्यांक तांच्या पुर्वजांच्या जाग्या बरये भलायके आनी मुळाव्या हक्कांतावन वंचीत करूंक पावल्यांत. केवळ थोड्यांच्या बरेपणा खातीर कितली सृश्टी रिती करची धोरणां आमी सोंसून व्हरता, तितली दुबळ्यांची हक्कां आनी घनता मस्तूंचे परिस्थितींक आमी ईट घालूनच वेता. असले परिस्थितींक क्रिस्तीय थरान स्पंदन जावपाची रीत उडोवपाची संस्कृती बळान खंडन करता आनी परिसराचें परिवर्तन करता. तेच परी
परिसर नासाची कठीणाय चड रितीन बोगच्या स्थळीय आनी मूळवासी लोकांची हक्कां राखूंक वावुरता. खुर्सार विनगो जाल्लो क्रिस्त विविध रितींनी रिती जाल्ले आनी प्रदुशीत जाल्ले धर्तीक आनी हाका लागून तळांतर जाल्ल्या लोकांक एकवटता. कश्टा दुखीचे हस्कार सुस्कार सोंड आसची सृश्टीस क्रिस्ताच्या कश्टांनी वांटेली जाता आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत एका नव्या सर्गा आनी नवे धर्तीची बसावणी जाता. प्राकृतीक विकोपाक आनी सृश्टीच्या पतनाच्या वायट परिणामाक बली जाल्ल्यांचे वळवळे क्रिस्ताच्या कश्टांक मेळयतना ते वळवळे जागतीक जागोवपाचे बी जातात. तशेंच सगळ्यांनींतल्यान सृश्टीचे नवसरणे खातीर शोशणाचो ताळो सुटकेचो ताळो जावन परिवर्तीत जावंक साध्य जाता. तुमची जबाब सोम्या आमकां तुजे नितीन आनी जतनेन नेसय. सोम्या आमकां तुज्या नितीन आनी जतनेन नेसय. प्रदूषणाच्या आनी हवामान बदलापाच्या मारेकार भलायके आनी आर्थीक परिणामाक लागून कश्टतल्यां खातीर मागता हांव. सोम्या आमकां तुजे नितीन आनी जतनेन नेसय. कॉर्पोरेट संवसाराच्या स्वार्थाक लागून हिंसात्मक तरान आपलो जागो वारसो वा आपलेपण आनी उदारनिर्वाह होगडावन घेतलेल्या खातीर मागता हांव. सोम्या आमकां तुजे नितीन आनी जतनेन नेसय. तुर्तुतरान प्राकृतीक संरक्षणा कुशीन जागतीक लक्ष वसूं आनी आमच्या सामान्य घराक हे धर्तीक जोगती जतन मेळूं म्हूण मागता हांव. सोम्या आमकां तुज्या नितीन आनी जतनेन नेसय. आपल्या नैसर्गीक परिसराचो नास खोलायेन अनुभव करच्या सर आदिवासी वा मूळ निवासी लोकांक तांचे कश्ट सोसूंक बोल दी म्हूण मागता हांव. सोम्या आमकां तुजे नितीन आनी जतनेन नेसय. हर एके व्यक्तीचे आनी रचनेचे मुळावे गंज वळखुंच्याक आनी जबोर तरान ते राखच्याक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या आमकां तुजे नितीन आनी जतनेन नेसय. प्रार्थुया. विनगो आनी अकमानीत जावन खुर्सार उमखळलेल्या सोम्या जेजू सगळ्या शोशीत वर्गाचे लजेंत तूं वांटेली जालोय. आमकां आमचे सृश्टेचो आमच्या सामान्य घराचो मोग करूंक तिचे आनी गन होगडावन घेतलेल्या अस्कत्यांचे गन उकोंदन ताचे रक्षण करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आमेन. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर सदैव माये मागता उपकार कन्सेलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडलाय सगळो संवसार. साम पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. तुमचे पसोत कश्ट सोसूंक म्हाका आत्ताय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा ते ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां. देवाचे उतर. देवाचे उडोपकार. लोंकडां किळ्यांनी हालन असलेले परी कुर्सा किळयलेले वरवीं जेजून वर्णूंक असाध्य तसली दूख भोगली. पिडेस्तांक भेट करची तांचे घाय धुवचे ते बांदचे कश्टतलांक भुसोवचे पोवी सभेची महान कामां मात्र न्हय क्रिस्ती संप्रदायांत रोमोन आसचीं कृत्यां. तिन्स क्रिस्ताचे कश्टतले कुडीक आपटची वा कुर्सयलेल्या क्रिस्ताक आपटची विविध रुपां. आस्पत्र्यांनी तरातरांची पिडा भोगच्या हांतुळणार आसच्या गूण जावंक आयकनासल्यो पिडा सोसून कठीण दुखीन वळवळच्या सर्वांचो आमी उगडास काडूंक फावो. दाक्तेरां नर्सां आनी
मोगाची कुटुंबां संदे तांकां माया मोग दिताना, वैद्यकी आनी पाठिंब्याची शुश्रूषा दिताना, दुखीन बारवतलांक आध्यात्मीक संगतपणाची ऊब दिताना आनी तांकां सोडूंक इन्कार करतना आमी क्रिस्ती रितीन तांच्या कुर्साक स्पंदन करतांव, क्रिस्ताकच वेंगतांव. पास्काच्या मिस्तेरान असले कश्ट विशेष गुंडा येसो आनी अतीत अर्थ सोडटात. असले कुडीचे आनी मतीचे कश्ट सोंसतली एक गरजेक पडनासलें वचें न्हय. बगार ती तांच्या कश्ट सोंसच्या मारिफात फारीक करूंक जायना तसली आध्यात्मीक सेवा दितात. आपलें सर कश्ट दत आनी पिडा कश्टतल्या क्रिस्ताच्या कश्टांक मेळोवन ती पवित्र सभे खातीर क्रिस्ताच्या कश्टान उणें आसलें भरती करतात. तांची आस्पत्रेची आनी पिडा भोगची कटली देवानुभावाच्यो जिव्यो आलतारी जातात. क्रिस्ताच्या मोगान वेंगलेले कश्ट दुखीच्या कोटेपणाचे सैत व्हरतात आनी सगळ्या मनशाकुळाक सुटकेच्यो सक्ती सोडून दितात. तुमची जबाब सोम्या तूंच तांची बुजवण आनी पेकोवणी जा. सोम्या तूंच आमची बुजवण आनी पेकोवणी जा. दीर्घ काळातावन हांतुळणार असलेल्या आनी सोसूंक जायना तसली कुडीची दूख बघून असलेल्यांक खातीर मागतांव. सोम्या तूंच आमची बुजवण आनी पेकोवणी जा. आस्पत्र्यांनी दाखल जावन भोवदुखी बरी ट्रीटमेंट वा शुश्रूषा घेवन आसच्या, शस्त्रचिकित्साची दूख बघून आसच्या आनी पिडा सोदून काडूंक जायनासता वद्दाडच्या सर्वां खातीर आमी मागतांव. सोम्या तूंच तांची बुजवण आनी पेकोवणी जा. आधुनीक बरी समार्यागारा जावन कळमीत नासतना वावुरच्या दाक्तेरां, नर्सां आनी जतन देणाऱ्यां खातीर मागतांव. सोम्या तूंच तांची बुजवण आनी पेकोवणी जा. सर्व पिडेस्तां आपल्या तारण हाडपी कश्ट सोंसच्यांत गुंडायेचो आध्यात्मीक अर्थ, संतोष आनी उद्देश सोदूं म्हूण मागतांव. सोम्या तूंच तांची बुजवण आनी पेकोवणी जा. सर्व आस्पत्र्यांनी, नर्सिंग घरांनी आनी पिडेस्त आसच्या घरांनी पिडेस्तांक माया मोग, मोवाळाय आनी हुस्को रास करूं म्हूण मागतांव. सोम्या तूंच तांची बुजवण आनी पेकोवणी जा. प्रार्थुया. किळ्यांचेर तुकांच कुर्सा रुकाडाक किळोवन दिल्ल्या सोम्या जेजू, हालोवंक जायना तशें कुर्सयलेले तुजे कुडीची दूख तुवें संवसाराचे सल्वसांव जावन बदलिली. आपल्या हांतुळणार आसच्या आनी विविध पिडेनी कश्टांच्या पिडेस्तांक तुजे वेंगेन घे आनी तांच्या कश्टा दुखीचो सल्वसांव हाडची सकत समजूंक कृपा दी म्हूण मागतांव. आमेन. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सदैव माय मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सुकल्या सोम्या काकुळ तामची कर. सुकल्या आमी सोमेस काकुळ तामची कर. काकुळ तुजी करी देवा तूं काकुळ दयाळ तूं मुझे अपराध पुसून काढ. सुकल्या सोम्या काकुळ तामची कर. सुकल्या आमी सोमेस काकुळ तामची कर. तुझ्या पुता गायल्याचे मोगान मोल
12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर सुडलाय सगळो संसार. कीर्तनाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजे बोबीची उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार नात. म्हज्या देवा दीसभर हांव उलो मारतां पूण तूं जाप दिनाय. रातभर हांव उलो मारतां पूण समाधान म्हाका मेळना. देवाचें उतार. देवाचे उपकार. जेजूचें कुर्सा मरण क्रिस्ती भावार्थाचो भोव व्हरतो मिस्तेर. ह्या मिस्तेरा समोर मौनूच जगतें आनी भांगराळें दिसता. जेजून कुर्सार आपल्या बापाक उलो मारप आनी आपलो आत्मो ताका समर्पीत करप. जेजून आपलें मिसांव विस्वासपणान संपयलेल्याची परम घडी जाता. ताका सतमांतल्या कोणेंच नाश जायना जावच्याक जेजूचे कश्ट आनी कुर्सा मरण सश्टीक जिविताची झर जाता. आज मरणातणीर एकसुरपण भोगच्या जिविताचो बरवसो होगडावन निराशेन आनी मरणाच्या काळोखांत भरलेल्यांक जेजूक समर्पिया. कश्टांतल्यांच्या कुर्सा मुळांत रावन मरणातणीर आसलेल्यांक मागण्याचो, संस्कारांचो आनी मोगाचो सांगात आनी आदार दिवप. तांच्या कश्टांक स्पंदन करची खरी क्रिस्ती रीत जाता. कित्याक मरणाचो काळोख पास्काच्या मिस्तेरांत मात्र अर्थाभरी जावन परजळटा. कुर्सा मरणांत देवाचो पूत पातका आनी मरणाच्या वायटाचो संपूर्णपणी नाश करता. तो कोणाकच सांडून घालिना. कित्याक तोच मनशा निराशेच्या काळोखी पाताळाक देवला. निराशेन बुडलेली आनी मरणातणीर आसलेली तांचो निमाणो स्वास क्रिस्तान बापाक केल्ल्या निमाण्या स्वास अर्पणाक मेळयतना मरण एक निर्दिश्ट अंत्य न्हय. बागार तें सश्टीक जिविताचे महिमेची आनी पुनर्जिविताची सुरवात म्हणलें धैर्य दिवपी भावार्थी चिंतप बोळ जाता. तुमची जबाब. बापा तुजे हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझे हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. मरणातणीर असलेल्यांनी ह्या संसारी जिवितांत तुजे काकुळटीन रेवडलेल्या सस्नीक जिविताक शाबितायेन उतरोंक मागता. बापा आमचो आत्मो तुझे हाती ओपून दिता. जीवगता विशीं चिंतेल्यांनी जीव फुमार करच्यो मोतीचे निराशेच्यो काळोखी घडयो उतरून बरवशान बरोवंक मागता. बापा तुझे हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. आस्पत्र्यांनी आनी विविध आश्रयांनी सेवा दिवच्या तशेंच मरणातणीर असलेल्यांक आध्यात्मीक सहाय दिवन तांच्या निमाण्या आनी थोडे फावटी भियाच्या घडयांक तयार करच्या याजकां, धर्मिका आनी हेर भाव भयणी खातीर मागता. बापा तुझे हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. कठीण मरणाचे बेल दसतेल्यांक पुन्हा जीवनपणाच्या बरवशाचो उजवाड लाभोवंक मागता. बापा तुझे हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. आमी सर्वांनी आमचो निमाणो स्वास तुज्या पुता जेजू परी तुका मोगाळ सर्गी बापाक समर्पूंक कुरपा मागता. बापा तुझ्या हाती आमचो आत्मो ओपून दिता. मौनपणे मागया.
सोम्या काकोळकर, सोम्या काकुटकर सदैव माय मागता उपकार कन्सेलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तोत्र. जेजूचे कूड देऊन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सार विसरलाय सगळो संसार. सान पावलून कोळिनगडां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. जेजूचे जिवीत आमचे कुडीन प्रत्येक जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडीन आमी सदां वावयता. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासोत मोरणाचे डिस्केन आमकांच आमी सोड सोडता. देवाचे उतार. देवाचे उपकार. सोडवंदराची निर्जीव आणि नित्र आणि कूड ताच्या आवयच्या मोरयेच्या कामच्या हातांनी दिल्या. देखून ही गजल कश्टाची सुवार्ता समजूंक आदार आनी नमुनो. कालवारीर कुर्सामळी तिची दयाळाय आनी मोवाळाय एकेन रितीन जेजून हाडिल्ल्या चलवसावांक आपली दखणी कशी मोरी मेळयता. आपल्या भुरग्यांच्या की सडीत वाचच्या आवय बापायक तें एक भिरांकूळ अवघडा उपरांत आपल्या मोगाचे कुडयेचे कुडके जमोवच्या व्यक्ती तें ड्रग्स वा आमल ओव्हरडोस जाल्ल्यांचो आनी अवचित हिंसेक वळख जाल्ल्यांचो कुडी हाती घेवच्या कुटुंबाच्या सांद्याची बोगणां आनी कश्ट मोरयेच्या दुकान चड प्रकाशतात. भुजोवंक उतरां चलवतात तसल्यो दुखांच्यो परिस्थिती उदेताना पवित्र सभा आपलो करीत आवयपणाचो विशेष मोवाळ्याचो आनी अणवारां आनी दुकान बरवतल्यांक दर रावन सांबाळचो पात्र घालता. पास्काच्या मिस्तेरान येसलें दूख कशें अर्थबरी जाता म्हणच्याक मोरी आनी तिचे हाती आसची जेजूची निर्जीव कूड जाप दिता. जेजूची निर्जीव कूड हाती घेवंक आसची मोरी बरोवच्या विरोध बरोवच्याची परम निशाणी. भोव गुंडयेची अणवाराची दूख सोसच्या कुटुंबांनी मोरये सेगीं बापाक ताचे जिवीत समर्पितना ताचे सोसूंक जायनातले दूख निर्फल न्ही म्हणून भोगोवंक तांकां साद जाता. अशें कुर्सायल्ल्या जेजूचेर तांच्या बावर्ताचो फल जावन दुकान मोडिल्ल्या तांच्या काळजाचे कुडके फुडें येवंक आसच्या पुनर्जीवनपणाच्या बरवशाचे आनी संतोशाचें बी जावंक पावतलें. तुमची जबाब. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. आपल्या भुरग्यांचे जीव नासले कुडी समोर रुदान करच्या आवय बापे खातीर मागता. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. अवघडाक आनी कठीण माडेकार पिडांक वळख जावन दुखा सागोरान बुडिल्ल्या कुटुंबा खातीर मागता. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. अर्थहीन हिंसाक वळख जावन आतां परत तांकांच बांदून हाडूंक आनी बोगसूंक वद्दाच्या समुदाया खातीर मागता. सोम्या आमकां चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. पवित्र सभे समुदाय कश्टतल्यांक सदांच आवय सारको खेरीत हुस्को दाखोवचे आनी माया मोगाची हाजरी परगटचे जावंक मागता. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. भगेवंत आमकां मोडी दुखी माता आपले भुजोवणेचो मांत सदांच तिच्या दुकान सुस्कारतल्या भुरग्यांक पांगडो म्हूण मागता. सोम्या आमच्या चड कश्टा दुखांत आमकां आराम दर. सोम्या जेजू तुजी बेसां जाल्ली निर्जीव कुडीन आवयच्या उस्क्यार विशयो जोडलो. आमी सगल्यांनी अणवराच्या आनी कश्टाच्या दुकान वळवळतना एका खऱ्या बुजवण्याची हजरी जावंक फावो कर.
आम्ही कष्टातल्या बराबर पुन्हा जिवंतपणाच्या सकाळच्या संतोषाचे बसवण्याचेर बरोवसो कृपा लाभय म्हणून मागता आमेन. सौम्या काकुतकर, सम्या काकुतकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 स्तेसांव जेजूची कूड सेपुलक्रांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सार बी सडलाय सगळो संसार. हेब्रवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणी पुरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासता देवदूतांक सत्कार केला. बंदेंत असलेल्यांचो उडास दवरा. तांचे सोवे तुमी बंदेंत आसात म्हूण लेखा. दगदणेक सांपडलेल्यांचो उडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हणून चिंता. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जेजूचो फंड एक काणीक. तो आरिमतेच्या झुजेन आपणा खातीर म्हण पकरलेलो. तो आपल्या मदें आयलो पूण आपल्यानीच ताका घेतलो ना. तो निरंतर परकी कसोस जियेलो. आज स्थळांतरकार आनी निराश्रीत केवल एक अंक संक मात्र. जायत्यांक नेणती भाऊ भयण बगार ती बेस्टवणेची वस्त. समाज तांकां समाजेक फोंड कसो लेखतात. परेदेक लोटतात आनी ती सांको देखच्या बदलाक वणटीस देखतात. ती एक कडच्यान तांच्या मायगांवाच्या मोगा उगडासाचे आनी अनेक कडच्यान नव्या वातावरणाच्या विरोधपणाचे नैतीक दूख सोंसतात. असले परिस्थितींत क्रिस्तांव स्पंदनाक दुसरी विंसवण दिसना. स्पंदन केवळ स्वागताचे, रक्षणाचे, वृद्धेचे, मेतेरपणाचे आनी मेळोवपाचे. तेंच परको आसल्या सोम्याकच आसरो दिवपाचे. कित्याक तांचे थंय आमी सोम्याक आपडटा. परिदेक लोटलेल्यांचे जिविती पास्का गुटांत अर्थ जोडटा. क्रिस्ताचो फंड अंतीम कुसाडायेचो जागो न्हय, बगर पुनर्जिवनपणाक क्रियात्मक तरान राखून रावपाचो जागो. तळांतरकारांचे आनी निराश्रितांचे कश्ट समाजान बहिश्कार घाल्ल्यांनी भोगचे. निमाण्या सनवाराचे कश्ट आसून ते क्रिस्ताच्या मेल्ल्या मदें देवलो ह्या मिस्तेरांत अर्थ जोडतात. तांकां स्वागत दितना परक्यांच्या भियासो वा विदेशांच्या भियासो व्हड फातर लोळयलेलो जातलो. तांचे कश्ट दैवीक उदारपणाक वा एक कर्ये सार्वत्रीक नितीचो समुदाय आनी पुनर्जीवन क्रिस्ताचो समुदाय बांदच्याक नवो अवकाश जातलो. तुमची जबाब. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर. कोंकून कावचे दुबळेकायेतान फोळच्या आनी आपल्या भुरग्यांक घनाचें जिवीत आशेवच्या तळांतरकारां खातीर मागता. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर. राजकीय दगदनी, भयोत्पादन आनी झुजाक लागून मार्गार पडलेल्या निराश्रितां खातीर मागता. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर. गडीच्या मिसावटाण्यांनी आनी स्वागत केंद्रांनी धैर्यान वावुरच्या आधुनीक बऱ्या समार्याकारां खातीर मागता. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर. विदेशां बियां वा परक्या बियां जातीवादांत आमकां निवार म्हणून आनी एकामेका विरोधपणान बांदलेल्यो वणटी कोसलून पडूं म्हणून मागता. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्ती कर.
मुक्के खातीर आमचें दार तापुडच्या हर एका परक्यांतय आमी जिवान क्रिस्तचे मुखामळ वळखशें कर म्हूण मागता. सोम्या आमची दारां आनी आमची काळजां उक्तीं कर. प्रार्थुया. फोंडाच्या काळोखान विशय घेतलेल्या सोम्या जेजू पुन्हा जिवंतपणाचे महान महिमेक तूंय राखून रावलोय. आमच्या संवसाराच्या तळांतरकारांक आनी निराश्रितांक वेगळे दवरपाच्या काळोखांत मनशा सहकाराच्या आनी भाव बांदवपणाच्या एकतराक हाडूंक सगळ्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. शेवटाचे मागणे. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा, तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्त असो कश्ट मरण असो मिस्तेर कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत आमी नियाळलो. या मुखांतर आमचे आनी आमच्या भावा भयणीचे कश्ट जेजूच्या कश्टाक मेळून तुका समर्पूंक आमकां साध्य जालें. आपल्या कश्टा मुखांतर तुज्या पुतान जोडून दिलेलें सोडूणेचें देणें संपूर्णपणी बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या ल्हान व्हड कश्टांनी आमकां धैर्यादीक आनी सोंसणीक कर. आमचो भावार्थ घट कर. कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत जेजून सोमकली कुर्सा वाट नियाळ्ळे आमकां दिसपट्टे जिणयेंत ताचो लक्षिलान पाटलाव करूंक बोळ मेळूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपे बुडले सुंदरजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळची खुशी जिजो भगवंती मरिये देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता. आमेन. आतां जेजूची कूड कुर्सार तावन देंवन मोरयेच्या उस्क्यार दवरची आनी उपरांत सेपुल्क्रारांत दवरची रितीची दाखोवन आसतली. जेजू सोमिया म्हज्या बाबा उल्सा कित्याक कळटा कस तुजे कशे परिहार करून कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय. जेजू सोम्या म्हज्या बाबा कुर्सार कित्याक काळटा
तुका सहाय कशी दिव तुका पावना कबीर मोत मुझी तू पुता पावबीर मोत बाबाची तुझ्या केदां कष्टांतांच्या सहाय तू करताय तवळ सहाय करताय तू माका तवळ सहाय करताय तू माका जेसू सोम्या मुझ्या बाबा कुर्सार कित्या काढताय कस्तुचे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय जानायगी कुसाराव मेलो कित्याक नंगी सगळ्या सडवो लाबोंच्या परगट कर कबारी हरेक मनशाक भारताच्या पोंतान पोंतान भारताच्या पोंतान पोंतान जेसू सोम्या मुझ्या बाबा कुर्सार कित्या काढताय कस्तुचे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय जेसू सोम्या मुझ्या बाबा कुर्सार कित्या काढताय कस्तुचे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय निरापराधी म्हाका कुर्सा जोडलो तरी तांका हांवें बक्षिला बक्षिया काळजांत एकामेकाक म्हजे करेशीस तुमी जावच्या म्हजे करेशीस तुमी जावच्या जेसू सोम्या मुझ्या बाबा कुर्सार कित्या काढताय कस्तुचे कशे परिहार करू
जेजू सोम्या मुझ्या बाबा कुर्सार कित्या उमकाळटा कस तुझे कशे परिहार करूं कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय सर्गीतावून जेजू संसारी आयलो नीज देव आस्तानीस मुनीस जालो नीज देव आस्तानीस मुनीस जालो आस्ता देव सर्गीचो रचणारांच्या व्हडल्याचो संसारी येतलो रुपकार पातकी मनशांचो संसारी घेतलो रुपकार पातकी मनशांचो तेत्तीस वर्सां पर्यंत जियेलो या संसारांत सर्गीचे रास्वर परगटून मनशा कुळाक सर्गीचे रास्वर परगटून मनशा कुळाक शेकी पावतस वेळटासो आपल्या बापा लागीं वेसो मोग केलो मनशाचो शेवट पर्यंताचो मोग केलो मनशाचो शेवट पर्यंताचो सर्गीतावून जेजू संसारी आयलो नीज देव आस्तानीस मुनीस जालो नीज देव आस्तानीस
दिलेक्सीत ते हांवें तुजो मोग केला म्हणल्या त्या पत्रांत 40:9 49 ह्या भागांत ही उतरां आसात. प्रत्येक जावन दुबळ्यांची आनी कश्टतल्यांची सेवा साकरी करता आसतना आमी सोम्याकच गायिल्ल्या कश्टतल्या सोम्याकच ताची कूडच आपडता म्हणून पापा आमकां सांगून दिता. आमच्योय कुडी गायल्यात, आमच्योय कुडी कश्टांनी बारवेतात, आमकांय पुरासाण जाता. जेन्ना आमी कश्टतांव आनी हेरां कोणीय आमकां आमच्या कुडीक इल्लो सुशेग दिवंक पळयता जाल्यार तो वळी आमी क्रिस्ताच्या कश्टतल्या कुडीक ताच्या मासाक आपडलेले बरी जाता तें खंडीत. जेजूच्या ह्या जिणय रिती मारिफात पवित्र सभेन जायतें लिसांव शिकोवन फाटल्या 20 आनी ताच्या सडीत 20 शतमानांनी सडीत वर्सांनी दुबळ्या धाकट्यांची पिडेस्तांची सेवा केल्ली. आस्पत्र्यांनी, नर्सिंग होमांनी आनी अनाथ आश्रयांनी पिडेस्तांच्या मात्र न्ही, दुर्बळ्या स्त्रियांच्या आनी दादल्यांच्या निर्गतिकांच्या गरजांनी पावल्ली चरित्रां आमची क्रिस्तांवांची. आनी आज कांय व्हडलें अनाहूत जालें जाल्यार पयलें जावचें क्रिस्तांवांनीच. आनी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तातूंत दवतेल्या पैकी आमी आसा. सोम्याच्या कश्टतल्या कुडीक आपडूंक, आदार दिवंक, उखलून दवरूंक, ताका समाधान दिवंक आमी हांगासर आसा. क्रिस्ताच्या मासा रक्तांत आमी एकवटल्या. जितले पावटी आमी हो उंडो खातां आनी तितले पावटी ह्या कालसेंतले पियेतां, तितले पावटी सोमी येसर ताचें मरण आमी परगटता. उंडो एकच देखून आमी जायतीं जाणां तरी त्या एका उंड्यांत वांटो घेता देखून आमी एकच कूड जाता. एका उंड्यांत आमी वांटो घेता, एका कालसेंत आमी वांटो घेता देखून एकाच सोम्याची कूड आनी रगत आमी जाता. 1929 ब्रेजिलाचो एकलो आर्च बिश्प, ताचें नांव आसा आर्च बिश्प ओलिंडा दियेसेचो आर्च बिश्प दुबळ्यां खातीर विशेशपणान ताणें ताचें जिवनच समर्पिल्लें. आनी ह्या आर्चबिस्पान त्या दुबळिकायेच्या आसल्या लोकां थंय विशेश गामान वडल्लें. सक्रिस्तीन तो जियेतालो खंय चडावत आनी सामान्य रितीनच चलतालो. कोणायक ताचे कडेन उलोवंक कश्ट जायनातले. खंयच्याय मनशांनी ताका येवयेत मेळूंक येवयेत आसलें. आनी वो आर्च बिस्प एक दीस ताच्या ऑफिसांत आसतना एकलो दुर्बळो एका कुटुंबाचो बापय आयलो ताचे कडेन आनी म्हणालो, बापानो, आमगेर जेवंक कांय ना, म्हजी बायल भुरगीं वळवळटात, देखून म्हाका एक काम मेळशें कांयपणी करा म्हणून. हेल्डर कामेरा ह्या आर्चबिस्पाचें नांव, डॉम हेल्डर म्हणून ताका आपयतात. हेल्डर कामेरा ताका काम ना, देखून तुज्या बिजनेसांत वा तुजें खंयचें उद्यम आसा तातूंत ताका एक ल्हान काम दी. ताच्या दिसा दीस पडटी पोट जोडूंक आनी अशेंच आपल्या कुटुंबा पोसूंक ताचे कडेन दुसरें कांय ना, देखून तुवें कुमक करी जाय म्हूण विनंती करता. हेल्डर कामेरान विचारलें पळोवन हो उद्यमी बारीस अजाप जालो. अरे, हाका काम नातलो एक भाव आसा गाय, देखून हांव दितां सायबानो अशें म्हणून ताणें सांगलें. आनी हो राखून रावलो. आर्चबिस्पाचो भाव येता, देखून सक्तांक तयार केले ताच्या संगता काम करच्या ताच्या नौकरांक तयाराय करा. आर्चबिस्पाचो भाव येता आनी एक सुमार 1 वरा उपरांत एक बागेटो मेळे वस्तूर घालून आयिल्लो एकलो दादलो थंयसर भितर सरलो आनी म्हणालो, म्हाका आर्चबिस्प डॉम कामेरान हेल्डरान म्हाका धाडलां म्हणून. ताच्या इश्टाक त्या उद्यमेक दुबाव मारलो. हो नीज जावन आर्चबिस्पाचो भाव गाय, देखून तक्षणच ताणें फाटीं फोन
गुंडायलें आनी विचारलें, बापा नो ते खरेंच तुजो भावगी? आनी तो म्हणालो, आर्च बिशप हेल्डर कामेरा म्हणालो, इश्टा, ताच्या रक्ता शिरांनी ताच्या रक्ता नाळांनी वळटा तें रगत तें जेजू क्रिस्ताचें न्हय गी? तुज्या आनी म्हज्या रक्ता नळांनी खंयचें रगत वळटा तेंच ताच्या रक्ता नळांनी वळटा. सोमयाचेंच रगत न्हय गी तें? देखून आमी एका रक्ताचे देखून आमी एकामेका भाव आनी भयणी न्हय गी? एवकारिस्ताची गूंड परिचय आनी अनुभव आशिल्ल्या ह्या आर्चबिस्पाचीं उतरां आयकून तो उद्यमी मौन पडलो. ताणें ताचे तरशीन धाडिल्ल्या त्या दुर्बळ्याक भोव मोगान स्विकार केलो आनी खांब दिवन ताच्या कुटां बसलें आनी हेर साबारांतय तो दयाळ जालो. 1960 इस्वेतावन 1990 इस्वे पर्यंत लांब काळाची मणियारपणाची सेवा ह्या आर्चबिस्पान दिल्ली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या शिरांनी रक्ता नाळांनी सोम्याचें रगत वळटा न्हय गी? आमी एकाच उंड्यांत वांटो घेतला देखून आमचें रगत मांस सक्कड सोम्याचेंच न्हय गी? ताच्या जिविताचो वांटो न्हय गी? देखून कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. म्हज्या ल्हाना भावा पैकी एकल्याक कोणें एक कॉप शेळें उदक दिल्यारय ताचो मुनाफो ताचें इनाम ताका सूख अशें ना. सोम्याचीं उतरां आयकत आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत सोम्याचें रगत वळटा. ताच्या कुडीचो वांटो आमी सांव पावल बरें करून समजयता. आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. हर एकले आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. केवळ क्रिस्तांव मात न्हय, सगळी भुमी सगळी पृथ्वी रचलेली एकाच त्या रचणारान ताका आमी बाप म्हणटा. त्या बापाची रचना आमी. तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी, खंयच्याय जातीचो जावं दी, खंयच्याय गांवचो जावं दी, जर ताका मनशाचें रूप आसा, मनशाचें सैम आसा, मनशाच्या जिविताचो एक वांटो आसा, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. जेजून म्हणलीं उतरां, कोण देवाचें उतरां आयकता आनी पाळटा तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर आयकुचें आनी पाळचें आमी मात्र न्ही क्रिस्तांवां. थोड्यांक देव तांच्या काळजांत उलयता, थोड्यांक तांच्या मतींत तो येवन सांगता, समजयता, तांच्या कोशेरदांत उलयता. आमच्या भारतांत थोडे मनीस क्रिस्तांव न्हय आसले तरी देवाचे उपादेश बरे जाण आसले. कळಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಮುನಿಯ ಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ ಬಸವಣ್ಣನ सांगलें उतरां. सोरी नाका, जुची मारी नाका, फावटी मारी नाका, हेरांचे अपमान करी नाका. ताणें कांय बायबल वाचल्लो न्हय 12व्या शतमानांत, तरी ताचे थंय ताच्या कोशेरदाचेर देवाचे उपादेश बरोवन आसले. तशेंच मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, कोणातय मनशा सैम आसा, कोणाचें कोशेर्द काम करता की त्या कोशेर्दाचेर, त्या सिंहासनाचेर देव बसोवन उलयता म्हणलें आमी समजून काणें जाय. देखून हर एका मनशाक, तो कोणीय जावं दी, कितेंय जावं दी, दादलो जावं, स्त्री जावं, भुरगीं जावं, व्हड जावं, प्रायस्त जावं वा पिडेस्त जावं, कोणाय थंय आमी दाखयल्ली दयाळाय सोम्याक पावता म्हणलें आमकां स्पश्ट. तोवळ आमी ताचे गाय आपडटा, ताच्या गायांक मुलाम लायता, ताच्या काळजाक, दुखेस्त काळजाक बुजावण दिता. थोड्या दिसा आदीं फेब्रुवारीच्या 28 तारीखेर अमेरिकान पयिल्ले इरानाचेर बॉम्ब घाल्ल्या वेळार पडिल्लो इस्कालाचेर 160 आनी 5 तावन 170 भुरगीं, चेडवां भुरगीं ते एकाच माराक मेली. 7 तावन 12 वर्सांची. त्या आवय बापायच्या आकलाच कशें जायचे. तांणी आज जेजूची कूड मरयेन उस्क्यार दवरल्या बरी, त्यो कुडी दवरून कितल्या जाणांच्यो कुडी देसां जावन बेसां जावन देसवाड जाल्ल्यो कोणना. कांय एक हाताचो कुडको, कांय एक पांयाचो कुडको, या कितें मासाचो एक कुडको हातान धरून म्हज्या बाळा म्हणून कितलीं रडतलीं जावेत. आमकां दिसना तें पयस आसा. आमकां कांय अप्रूप 1-2-4 दिसां उपरांत मात्र ताची खबर मेळची. ताच्या उपरांत पडिल्ले बॉम्ब दुसऱ्या गांवांनी, सुमार 10-11 मध्यप्राच्या गांवांनी, आनी कितलीं जाणां मरण पावल्यान कोणाक लेख आसा. तांच्या घरांची दूख, तांचे कळवळे आनी वळवळे कोण मेजूंक शकत.
तरी देव हें सकट पळोवन मावून रावला सो दिसता. आज जेजू मरता आसतना बाप कसो मावून रावलो गी आनी ताका सांगात दिवन ताचें बलिदान स्विकार केलें गी, तशें आमा सोमेस्तांच्या कश्टांत थोडे पोटीन देव मावून रावता. आमचीं कोशेडदां जागी करूंक पातर जाल्लीं, कडप जाल्लीं आमचीं काळजां जागोवच्या खातीर. C.S. लुईस म्हणलेलो बरयणार इंग्लंड असो म्हणटा, देव आमच्या कुशलायांत लोव पुसपुसता खंय. देव आमच्या कोशेडदांत उलयता, पूण देव आमच्या कश्टांनी बोबाट मारता. कश्ट देवाचे मेगाफोन, व्हडले मेगाफोन, व्हडले हॉर्न म्हण येत आमचीं काळजां जागोवच्या खातीर. मनशाचे कश्ट, the suffering, the pain is the megaphone of God to rouse a deaf world. कान केप्पे जाल्ल्या, बेरे जाल्ल्या ह्या मनशा कुळा जागोवच्या खातीर देव कश्टा मारिफात, मनशाच्या कश्टा मारिफात बोबाट मारता म्हणून. द प्रॉब्लेम ऑफ पेन म्हणल्या पुस्तकांत भोव नाजूक तरान C.S. लुईस विवर्सिता. ते कश्ट, ती निराशा, ते आपल्या काळजांत बोगसो एक फोंड खंडीत जावन साहित्यांक ताचो अनुभव आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू कसो आपडतलो मनशांचे गाय. रुखाच्या मार्कुच्या वांजेलान सुरवेरीस जेजून एका कुर्ड्याक बोरें केल्लें घडीत आसा. एका कोडाच्या पिडेस्ताक तो म्हणालो, सोम्या तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. तांणी अशुद्ध 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 म्हणून बोबाट मारन हें जाल्लें पयसरावा जाल्लें. असल्या अशुद्ध आसल्या मनशाक जेजू आपडटा. म्हाका खुशी आसा, बरो जा. आनी तक्षणच ताचें कोड नितळ जालें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, रक्तस्त्रावाची स्त्री तेय अशुद्ध, रगत कोणाक स्राव जाता ती स्त्री अशुद्ध जुदेवा प्रमाणे. जेजू तिका आपणाक आपडूंक सोडता. अशुद्धपणाचे तिका भिरांत ना. जायराच्या दुवेक हातादन उखलता, थलिता कुमी, भुरग्यां हांव तुका सांगता उठ. मेल्ल्या मड्याक, मेल्ल्या कुडीक आपडचें अशुद्धच जावचें. पूण जेजूक भिरांत ना आपूण अशुद्ध जाता म्हणून. पूण खंयच्याक तो आपडटा गी तातूंत जीव बडटा, नवेंपण येता आनी ती शुद्ध जातात. तो अशुद्ध जायना. ही आमची पवित्र सभेची चरित्रां. आमच्या आस्पत्र्यांनी, आमच्या घरांनी पिडेस्तांची करची साखरी आमच्या दाक्तेरांनी, नर्सांनी, सिस्टरांनी आनी इतर सिब्बंदेन. थोड्यांचे गाय पळयचे मोगाच्या भावांनी भयणीनो, केदी व्हडली रुवां आमच्याच आस्पत्रेक जाल्यार वचा. हांवें एक फावटी 2 फावटी कॅन्सराच्या डिपार्टमेंटाक गेलो. हांगासर आतां तिकेशे जागृतकाय करून उणें. थोड्यांचे तोंड अर्दें कुडको काडला, थोड्यांचे हात गेल्यात, ह्या थोड्यांचे आनीकचे जिवाचे बाग समानांत. कोडकारांच्या सांगाता, कोडाच्या पिडेस्तां सांगाता तुमी पळयल्यात जाल्यार आमच्या फादर मुल्लरसान सुमार वर्सां पर्यंत कोडाचें एक डिपार्टमेंट आसलें. सेंट जोझफ्स लेप्रसी आश्रम, लेप्रोसोरियम. सुमार 5.5 जाणां तवळ आसतना हांव सेमिनारिस्ट आसतना आमी वेतले. हांव तांच्या सरशीन बसतना मास उलपल्लो परमळ. आनी ती म्हणटाली, आमकां घरांत खाण घेना, आमी गेल्यार घरा कोणाकी बिजनेस ना, कामय ना, देखून आमी हांगाच खाजारी मनशां. थोडे फावटी हांव मुखार अर्दे दोळे गळिल्ले, अर्दे वोंट सकला पडुल्ले, बोटां पुराय निकळोन पडुल्लीं, नाक कुडके गेल्ले, कान गळोन गेल्ले, असले विद्रूप मनशां. तांकां आपडचें म्हणटा आसतना आंग इवळटा. तरी असल्यांची साखरी आमच्या धार्मीक भयणींनी, नर्सांनी केल्ली आसा. हे पयशेचे नाका. आमच्याच घरांनी थोडे फावटी मांद्रेर पडिल्लीं आसात आमची मालगाडी, खिणां पडटात. पाटीची कात, कुशीची कात वचोन तांबडें जावन परतून पू जाता. तरी आमचीं घरचीं तांकां आपडटात, तांचे गाय धुतात, नितळ करतात, कूस परतितात. तीं जेजूचे गाय आपडटात आनी त्या कश्टतल्या जेजूक ताच्या मासा रक्ताक आपडटात आनी ताका बोळवंत करतात. थोडीं मोगाच्या न्हू, थोडे फावटी आंग इतलें विखारता गी पिडे नेमती, हर एका बागातावन पू भायर सरता. हांवें पळयलां थोड्या आमच्या मनशां थंय. तरी तसल्यांची सेवा करता आसतना
कष्ट जाल्या क्रिस्ताक आमी आपडटा म्हणून आमच्याच कुटुंबांनी जावचें हें कांय पयसो वचचें म्हणून ना. देखून आज आमी विसरलो विशय कष्ट जाल्या क्रिस्ताच्या कुडीक आपडचें दिलेक्सिते हांतलो संदेश. पूण पापा साहेबान तो खंय तावन काडला की म्हळ्यार 2022 इसवेंत पापा फ्रांसिसान लुर्द मायेच्या फेस्ता तेळावा विश्व पिडेस्तांच्या दिसाक दिल्ल्या संदेशांत ताचो आसा. हर एक पिडेस्त एक आपोवणें आमकां, हर एक पिडेस्त आमकां एक जागवण, हर एक पिडेस्त आमकां देवाची बोबाट. ही देवाची बोबाट आमचें दड्डिल्लें पात्रल्लें वा कडप जाल्लें काळीज जागोवच्याक तें आमचेर घरा जावयेत हेर खंय जावयेत आमच्या आसऱ्यांनी. कोण नायकी नाका म्हणलीं जायतीं आसात. सांत अंतोनच्या आसऱ्यांत आसात, प्रशांत निवासांत आसात, जायपुर्ती आसात आनी इतर जाणांनी चलोवचे आसरे आसात. तीं पळोवन रावतात, मार्गाद पळोवन रावतात कोण येता गी म्हणून राखोंक. कोणी येता जाल्यार बारीस खुशी. मुसणांक तांकां पळोवंक येतलीं कोणी ना. काळजांत व्हड गाय आसात. आमच्या कुटुंबांनी पळया थोडे फावटी घोव बायल आवय बापाय झगडटाना भुरगीं गायतात. भुरगीं चिंता ती म्हज्या खातीर तर झगडटात म्हणून. मनाशास्त्री सांगतात ल्हान भुरग्यांक प्रत्येक जावन गाय जावचे वडिलांनी झगडटा आसतना भुरग्यां मुखार. आनी देखून तसलीं भुरगीं खंय बियान तातल्योन एका कोणशा बसतात. आवय बापायनी झगडचें, भावा भयणींनी झगडचें पळयता आसतना एकामेकाक गाय करनन सोडटात. हे गाय वेगीन गूण जायना. हे गाय गूण जाय जाल्यार मानसशास्त्रा कडेन वखद ना. पूण कितल्योय गुळयो घाल, कितले इंजेक्शनां घाल, ताका गूण जायना. तितले असो आभार मतीची पिडा. पूण असलो बसल्लो दोको आमच्या कुटुंबांनी जावंक साद आसा. आमी देखून सतराय सांबाळची. वडिलांनी भुरग्यांनी एकामेकाक झगडनाशें. हांवें थोडे फावटी पळयलां एका कुटुंबाची झगडटाना मदें पेटो येवन तांकां सोडयता, मदें रावता. सुण्यांक समेत समजत आनी ती गोंगतात जोर कर. अर्थ कितें? आमच्या मन जातीक समेत आमी झगडटा म्हूण कळटा. देखूच्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी एकामेकाक कशें आपडीचें आनी आमी हेरांक गाय करिनातल्या बरी कितली जोगासाण सांबाळीचें म्हणलें आज आमी समजो जाय. मदर तेरेजा तिच्या सिस्टरांक सगळ्यांचे मीस जाल्या उपरांत म्हणटाली खंय हळे आतां कुमगार घेता आसतना तुमी कितल्या नाजूकायेन कितल्या जोगासाणेन जेजूची कूड घेतली. त्यात नाजूकायेन त्यात जोगासाणेन तुमी आतां वचून पिडेस्तांक आपडे जाय. तो क्रिस्त कुड्डो जाल्लो, तो क्रिस्त पाययेनातलो, तो क्रिस्त कोडाच्या पिड्यान वळवळसो, तो क्रिस्त कहाणेनातलो, तो क्रिस्त म्हणून जाणा जाया म्हणून असल्या क्रिस्ताक आपडूंक मदर तेरेजान तिच्या भयणीक शिकयल्लें आनी तीच करताली. तिका पळोवन लोक अजाप जाताले, विस्मय जाताले. तिका आतां संवसाराची आवय म्हणटा हांव. कसलेंय इनाम तिका दिवयेत तें कांयच व्हड न्हय. उणेंच भारत रत्ना दिवयेत, नोबेल दिवयेत, एकय इनाम आसल्यार जायपुरती दिल्यान. पूण ती कांय व्हडली फुगोवन बसनातली म्हाका येदो व्हडलें इनाम मेळ्ळां म्हणून. फकत कश्ट केल्या क्रिस्ताक आपडूंक तें भाग आपणाक मेळ्ळेंच तिची दादोसकाय. तुमकां वेळ आसा जाल्यार कम बी माय लायट म्हणलो बूक आसा. तिणें बरयल्ल्या कागदांचो पुंजो. कम बी माय लायट म्हजो उजवाड जा म्हणून मदर तेरेजाक मेळिल्लें आपोवणें जेजूतां. आमी सगळ्यांनी जेजूचो उजवाड जावंक हो निमाणो हप्तो आमकां उलो दिता मोगाच्या भावनांनी म्हणून. दुसऱ्या रितीन आमी एकामेकाक उजवाड जावयेत. जावं पिडेस्ताच्या काटल्या बगलेन बसतना कोणीय आपडूंक इन्कार केल्ल्या वेळार आमी ताचे गाय बांदतना कंटाळो पयस करता आसतना आमी क्रिस्ताकच आपडटा. शेजारच्या घरा कोण एकलो आरमार न्हिदला ताका उठोवंक जायना. त्या मनशाक जर ताका इल्लें खाण जेवण तयार कर, ताका इल्लें नांव केल्लें स्पंज बात दिलें जाल्यार तेंय क्रिस्ताकच आपडल्या बरें जाता. शिकपांत पाटी उरलेल्या स्लो लर्नर्स आसात भुरगीं. ताच्या खातीर शिक्षकांनी 1 वर 2 वरां एक्स्ट्रा सडीत रावन तांकां शिकयता आसतना तांणी पास जावच्या खातीर तेंय कश्ट केल्या क्रिस्ताक आपडलेल्या बरीच. आपलो स्वंत फायदो सोदिनासतना अन्यायाक लागून कश्ट केल्या मनशांक दुसऱ्या कारणां खातीर कुडतीन केजी शेजाऱ्या मदें लढाई अजाबात मारिफात कश्ट केल्या लोकांक तांणी समाधान जोडचे खातीर न्याय तांकां मेळचे खातीर कोण तांचो ताळो जावन रावता गी तीं कश्ट केल्या क्रिस्ताक आपडतात.
आज देखून जायतीं गडितां आमच्या दोळ्या मुखार दवरयत. देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिता मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो. आनी ह्या देवाच्या उतरां मारिफादान प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताचें कितें आमी दर्शन पळयलें, गडगडो जगलाणें, तो आवाज, थोडे फावटी आमच्या घरांनी तो आवाज ना, तोले आवाज नान तरी, गडगडे जगलाणें नान तरी आमकां आमच्या काळजांत तो आवाज उठोवन दी. हांवें कांयपणी करी जायी, हांवें कितेंपणी करी जायी म्हज्या सोम्या खातीर. आनी सोम्याच्या नांवान म्हणलो एक निर्धार आमी घेतलो जाल्यार आमी खरेंच बागी. आमी हर एकल्यांनी निमाणें एक उतर, मैपासी आवयो जायचे आनी मैपासी बापाय जायचे. दादले जावं दी एका आवयचे मुखामळ आमचे कडेन आसयत. मदरली फादर म्हणटात, मदरली फादर, एक बापय आवय बरी. थोडे फावटी आवय मरण पावलेल्या वेळार म्हजो एकलो इश्ट म्हणटालो, आमच्या बापायनच आमची सेवा साकरी केली, आमची आवय बेगीन सरली. आमचो बापयत आमची आवय, मदरली फादर. आनी थोड्यांक बापय तांचे बेगीन सरतात कसल्या अवघडाक लागून. आनी ह्यो आवयो बापायचें आनी आवयचें दोनीय काम करतात. फादरली मदर, फादरली मदर, बापाय सारकी आवय. मोगाच्या न्हू, असलें काळीज देव आमकां दिवं दी. आनी आमच्या गांवच्या लोकांक क्रिस्ताचो हो संदेश, आमी लढाई करूंक न्ही आयिल्ल्या क्रिस्तांव, आमी हांगा आयिल्ल्या ह्या संवसारांत आसा सोम्येच्या सुवार्थेचो सुवाद परमळ फांकूंक सगळ्यांनी प्रसारूंक. तो स्वादीक परमळ आमच्या मारिफात सगळ्या गांवार हर धर्मा मदें पासरून दी म्हणून मागून सोमी आमकां सदांच आदर्सून सांबाळून दवर म्हणून मागया. सावळे राहोदरी विशेवं